भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितान आमी वाटो चलता. आमच्या जिवितान आमची जिविताची वाटूय आमी चलता. थोडी पावटी काळोख आसा, थोडी पावटी भिरांत आसा, थोडी पावटी दुबाव आसा, थोडी पावटी दुसऱ्यांक लागून उचांबडाय आसा. हांव म्हगेलो शांत रावपाक सोदतालो, पूण तो दुसरो वो दुसरी आनीक कोण म्हजी वाट पाड घालपाक सोदतात, कसल्याय कारणाक लागून जावं, म्हणटोच काळोख आयिल्लो आसा. जशें आमी ह्या दिसांनी पळयता, जें कितें ह्या दिसांनी घडलेलें आसा आनी घडटा, कोर्टान वचप, बेल मेळप, जे कोण मनीस आमच्या सांताचेर आड उलयल्ले ताचे विशीं आनीक बोवाळ जावप. भाव भयणीनो, सगलो आख्खो मॅप तयार करून दवरलेलो आसा. कोणें तयार केला? देवान तयार केल्लो न्हू तो. पूण जे कोण उचांबडाय हाडपाक सोदतात, जे कोण फुटी घालपाक सोदतात, ताणें हो आख्खो षड्यंत्र तयार केल्लो आसा. आनी तातूंत भितर एके भशेन आमी एक ट्रॅपान भितर पडटा. आमचो लोक आनी आयज आमचे गोंयकार घोडे ह्या ट्रॅपान भितर चल्ल्यात आनी हेंच करतात जें तांकां जाय. तांकां म्हणल्यार कोणाक? जे कोण फुटी घालपाक सोदतात, जे कोण आपणाच्या हातान पावर दवरपाक सोदतात, एलिसांवा लागीं पावतात आतां. तर असल्या वेळार एकूच वाट जिखपाची, फुटी घाल. हिंदू क्रिस्तांव, हिंदू क्रिस्तांव, हिंदू मुस्लीम, क्रिस्तांव मुस्लीम, फुटी घाल. आनी फुटी घातल्या उपरांत मागीर सगळें सोंपें जाता. देखून फुटी घालूंक ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्त आसा ती ह्या दिसांनी उचांबड जायत रावतली, ते उलयत रावतले, तें बंद जावचें ना. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, ही उचांबडाय आमच्या हातान जो दिवो आसा तो आमचे भोंवतणी थंयच कितें जाता तें आमकां कळपाक हो उजवाड दिता. समजून घेवपाक गरज. आमचे मदलीं जायतीं जाणां रोखडींच उचांबड जातात. आमच्या सांताक कशें म्हणलें, आमच्या देवाक कशें म्हणलें, म्हाका दूख जाली, म्हजे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जाले. पूण भावार्थ खंय आसा? क्रिस्ती भावार्थ भाव भयणीनो पोको भावार्थ न्हू. जो कोणें कितें म्हणलें, कोण इन्स्टिगेट करता, कोण उचांबडाय करपाक सोदता, तांणी मुद्दम ह्यो वस्तू म्हणल्यो आनी आमी जालीं उचांबड. आनी कोणाचो भावार्थ ते भाशेन आसा जाल्यार ती आमची जबाबदारी न्हय. थोड्यांचो भावार्थ तसलो आसा, कोणें इल्लेंशें कितें म्हणलें फेसबुकाचेर जावं ना जाल्यार लावड स्पिकराचेर जावं, दुखता रोकडेंच. हें समजून घेयात मातशें. सगल्यांनी आमी हें समजून घेवपाक जाय. आयज हाचेर आमच्या भावार्थाचेर कांयच आड ना. कोणाच्यान आमच्या सांत फ्रांसीस शावेराक धाकटो करूंक जायना आनी व्हडलोय करूंक जायना. जीं वचोरयां आमचो गोंयचो साहेब आमचे पासत करता ती बंद करूंक कोणाच्यान जायना. ती पदवी मनशांची न्हू. आनी जे कोण बोवाळ मारतात आनी फुटी घालूंक सोदतात तेंची पदवी न्हू ती, देवाची पदवी. जशें जेजून सांगलां, हांव आनी बाप एकूच. हांव करतां त्यो करण्यो, हांव उलयतां तीं उतरां म्हजी न्हय, बापाची. ती बापाची म्हणल्यार देवा बापाची. आनी देवा बापाक बंद करून कोणाच्यान दवरूंक जायना मनशांच्यान. आमचे लागीं ती पदवी ना. पूण तरी आसतना आयज हें दाखयिल्लें आसा की हे थोडे मनीस जांच्यान बोवाळ करपाक जाता, जांकां आयज प्रशासन सांबाळटा, तांणी बोवाळ करीत जाल्यार बोवाळ. तांणी जरी तर उचांबडाय केली जाल्यार आमी उचांबड जावपाचें. तांचेर जरी तर आमकां आड उलोवपाक लागलें जाल्यार आमी तांचेर आड उलोवपाचें. कशेय भाशेन झगडीं गेस्तांवां करपाचीं. हें समजून घेयात. उजवाड भाव भयणीनो, मुद्दे सदांच उप्रासतात. भोव करून जेन्ना आमी एक समुदाय, एक कम्युनिटी बाराबर जियेता तेन्ना वयर सकयल जाताच. सगळें जरी तर शांत आसा जाल्यार तें सिमितेरीन कांय जायना. कोण बोवाळ मारना, कोण कोणाक कांयच म्हणना, कोण कोणाचेर आड वचना, कोण कोणाक चाळोवन घालना. खंय तें सिमितेरीन. ज्या कोणाक जरी तर तें जाय म्हणल्यार आमचे मदें झगडीं आसपाक जायना, बोवाळ करपाक जायना, कोणाचेर आड उलोवपाक जायना, सिमितेरीन वच, न्हीद आनी उठनाका परतून. कांयच जावचें ना. पूण जरी तर आमी ह्या समाजान जियेता, गोरवां जीं गोट्यान बांदलेलीं आसात तांची शिंगां एकामेकाक आड्डतातूच अशें म्हणटात. गोरवां विशीं गोट्यान बांदलेल्या गोरवांची शिंगां
आड्डतातूच. म्हाका कित्याक तुजें शींग आड्डलें म्हण तीं एकामेकाक मारपाक वचना मागीर. तीं जाणा, गोरवां पासून जाणा शिंगां आड्डतात म्हूण. पूण आयज आमकां शिकयल्लें आसा हे भाशेन, म्हाका आड्डलें शींग, आतां म्हाका आड्डलां जाल्यार म्हाका कित्याक आड्डलें, तुवें कित्याक मारलें, तेणें कित्याक मारूंक ना. नाका जाल्ल्यो वस्तू आमी ह्या दिसांनी उलयता. आमकां आयज सोशल मिडियाचेर भोव करून हें बरें सगळो एंटरटेनमेंट असो, कोण कितें उलयता म्हूण खबर ना, पूण बेश्टेच उलयतात. आनी तातूंत भितर तें वाचून तकली आसलेले मनीस, शिकलेले मनीस उचांबड जातात. सॅड. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता कम्युनिटी तांचे मदें तंटो उप्रासलो. आनी तंटो कसलो? थिंगा आहा ते जुदेव सगळे, ज्यूज. आनीक 2 भाशेचे जुदेव आमकां दिसती पडल्यात. एक ग्रीक भाशा उलोवपी आनी दुसरे हिब्रू भाशा उलोवपी. तांचे मदें, जुदेवां मदें एक परंपरीक समज आसलो, अ पॉप्युलर अंडरस्टँडींग. भोव करून हे जुदेव जे पुनर्जीवनपणाचेर विस्वास दवरताले, तांचे मदें समज हो आसलो की फकत जे कोण जेरुजाल्यान मरतात तेच पुनर्जीवन जातले. पुनर्जीवनपण जेरुजाल्यान मरतात तेच पुनर्जीवन जातले. आनी देखूनच जे दुसरे गांवचे जुदेव आसले, भोव करून ग्रीक उलोवपी, ते इज्रायलान ओ ते जेरुजाल्यान आसूंक ना, ते असली उतार पिराय पावता म्हणल्यार जेरुजाल्यान येताले. आनी ह्या पासत चडश्यो विधवा आसताल्यो. विधवांचो आंकडो चड. तंटो हो, ही जी सेवा जाता, कम्युनिटी मेळटा बराबर, देवाचें उतर जाता आनी जेवणाचें वांटप जाता, तातूंत ह्यो विधवा आसात तांचेर विसर पडला. आनी ग्रीक उलोवपी जुदेव आसा ते म्हणटा आमच्या विधवांचेर विसव पडला. आनी आमच्यो विधवा म्हणटा त्यो कित्याक? जायत्यो त्यो बायल्यो आहा त्यो सगल्यो थिंगा येयल्ल्यो आसात. निमणे मरत आनी मागीर पुनर्जीवनपण मेळोंक जाय. देखून समजून घेवया हें सारकें कितें तें. आनी देखूनच हे ग्रीक उलोवपी जुदेव जे आसा ते आपलो मुद्दो उबारतात. आमच्या विधवांची सेवा जायना, वी आर निग्लेक्टेड, आमकां सोडलेलीं आसात आमची म्हूण, आमी कडेन बायलीं, आमी हिंगाच रावन आसलीं. हो पयलो मुद्दो. पयलीं क्रायजीस पळयली, मागीर तांणी आपलें मन सांगलें, उलयलें. कशे भाशेन उलयले तें आमकां पवित्र पुस्तक सांगना. बोवाळ मारून उलयले काय बरे भाशेन उलयले. तिसरो भाग आहा तो गरजेचो. आपोस्तलांनी जेन्ना तें आयकलें तांचें, की तांची एक फिर्याद, एक कंप्लेन कशें, रोखडेंच ताका एटेंड केलें, आयकलें. वडील कशे, धर्माचे वडील कशे, दे एटेंडेड टू देयर क्राय. आनी रोखडेंच सोल्युशन हें की आमी तांची सेवा करपाक जरी तर आमचो वेळ काडलो जाल्यार देवाच्या उतराची मोडणी कोण करतलो? जेजून जें कितें आमकां शिकयलां, आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात, ही परगटणी कशी जातली? म्हणटूच ही सेवा करचे पासत, तांकां जेवण वांटचे पासत, देवाच्या उतराची परगटणी आसा ती आमच्यान कुशीन दवरपाक जायना. वावर चड जाला, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. आनी असल्या ह्या संदर्भान हे 7 प्रधान सेवक वेंचून काडले सेवा करपाक, जेवण वांटपाक. आयज आमच्याय फिरगोजांनी जेवण वांटपाक युकरिस्टीक मिनिस्टर्स वेंचून काडलेले आसात. युकरिस्टीक मिनिस्टर्स थोडी पावटी जायते जाणांक आमकां दुबाव तेंच्या हातांतल्यान कुमन्यांव घेवपाचो, फादरांच्या हातांतल्यान कुमन्यांव घेवपाचो. ती दितात तो कुमन्यांव आनी फादर दिता तो कुमन्यांव वेगळो ना, तोच जेजू तो. आनी जरी तर कोण हें स्वत मानून घेना जाल्यार कुमन्यांव घेवचे पयलीं तुका समजणी मेळ्ळ्या काय ना ताचेर आनीक एक प्रश्न घालपाक जाय. भाव भयणीनो, असल्या वेळार हें सोल्युशन जेन्ना दिलें तेन्ना प्रधान सेवक तांकां वेंचून काडले, ह्या 7 जाणांक, इस्तेव आनी ताचे सांगाती, आनी ते उंड्याची वांटणी करताले. आनी आपोस्तल आसात ते देवाच्या उतराची मोडणी करताले. देवाच्या उतराची मोडणी आनी उंड्याची मोडणी, पवित्र मिसाची भेट. आनी पवित्र मिसाचे भेटेचे भोंवतणी आख्खी पवित्र सभा एके भाशेन बांदून येता. आनी ही पवित्र सभा जी बांदून येता तें एक फातरांचें मंदीर न्हू, ती जिव्या फातरांचें मंदीर. अशें म्हणून आयज आमकां दुसऱ्या वाचपान
बागयोन पेद्रू आपले चिठीन सांगता. आनी हे जिवे फातर कोण? हे जिवे फातर तूं आनी हांव. म्हणटूच मुद्दे आसतले, प्रश्न उप्रां आसतले, उचांबोळाय करपाक आमकां कारणां आसतलीं. उलोवप गरजेचें, सांगप गरजेचें की म्हाका असो उमको प्रश्न आसा. आमच्या विद्वांक फावो ते परी जेवण मेळ्ळो ना, तेंची कोण सेवा करिना. उलोवप गरजेचें. आनी देखूनच आमच्या समुदायांनी जमाती आसात तातूंत हें करपाक आमकां सयेग आसा. पूण आमचे मदलीं चडशीं जाणां समुदायाचे जमातीक पासून वचना. तुजो मुद्दो सांगपाची खबर सोड, प्रश्न सांगपाची खबर सोड, जमातीक पासून वचना. जमातीक वचनात थंयसर दुसरो भागूय बीन आसा. समुदायाची जमात नॅगेटिविटी जायत्या जाणांनी केल्ली आहा. ती फकत थिंगा खबरो मारतात, ती फकत थिंगा दुसऱ्याच्यो खबरो कोत्तात, ती हें कोत्तात तें कोत्तात. नॅगेटिविटी घातलेली आसा. म्हणटूच पवित्र सभा कशी वाडपाक भाव भयणीनो आमकां काय बरें हें एक फ्रेमवर्क दिल्लो आसा. पाळपाक तयार ना आमी. तरी आसतना आयज फेसबुकाचेर, सोशल मिडियाचेर कोण क्रिस्तांव ते पळयत जाल्यार भिरांत दिसता. आनी क्रिस्तांवाच्या नांवान जे कोण उलयतात थंयसर आनी कमेंट्स मारतात तें पळयल्यार कळटा आयदर जे कोण थिंगा उलयतात क्रिस्तांवाच्या नांवान ते क्रिस्तांवूच न्हू, वो जे कोण क्रिस्तांव आसात आनी उलयतात तांकां आपल्या धर्माचे आनी भावार्थाची आजून सारकी वळखूच ना, समजोच नात. सगळे डिफेंडर जाल्ले आसात आयज पवित्र सभेचे. डिफेंड करपाक गरज, पूण कितें उलयतात आनी कशे भाशेन डिफेंड करतात हें भोव गरजेचें. आनी तेन्नाच आमी हे जिवे फातर आमच्यान म्हणपाक जाता. बेश्टेच फातर न्हू, जीव नासलेले फातर थिंगा लायले आनी वणट उबारली असली पवित्र सभा न्हू, असलें मंदीर न्हू. पूण ह्या मंदिराचे आमी जरी तर जिवे फातर जे विचून काडल्यात, बावतिजमा वरवीं आमकां हें जिवीत मेळ्ळां. आनी बावतिजमा वरवींच आमकां पाठयल्यात. देखून आमी क्रिज्म घेतला आनी हें मिसांव आमी मानून घेतलां. आनी आयज आमकां बागयोन पेद्रू हेंय उगडास करता. यादनीकपण एक आसा आमचें संस्कारलेलें यादनीकपण, वो मुणयारी यादनीकपण, जाल्यार तुमचेंय यादनीकपण आसा. ताका कॉमन प्रिस्टहूड म्हणटात. दर एकलो तुमी जो कोण आपलें जिवीत भेटयता, दर एकलो तुमी जो कोण आपलो वावर भेटयता, दर एकलो तुमी जो कोण आपले गूण भेटयता, पवित्र सभेच्या बरेपणा पासत, समाजाच्या बरेपणा पासत तूं ह्या यादनीकपणान वांटो घेताय इन दीस कॉमन प्रिस्टहूड. हांव ह्या आल्तारार रावन करता तें मुणयारी यादनीकपण, मिनिस्टेरियल प्रिस्टहूड. पूण आमी सगळीं ह्या यादनीकपणान जिवे फातर कशे पवित्र सभेचे आमकां सगल्यांक यादनीकपण आसा, आमकां सगल्यांक प्रवादीकपण आसा. देखून सगल्यांनी आपलो ताळो उक्तो करपाक जाय. आपणाक जें कितें दिसता तें सांगपाक जाय. बेश्टोच बोवाळ करपाक न्हू, वो मनान भितर आसूं तें आनी सांगून कांय फायदो ना अशें म्हणून मनान दवरून न्हय, पूण बरे भाशेन उलोव. आनी अशें करता तेन्ना आमकां सेवा करूंक आपयल्या. सेवा करूंक ते 7 जाण विचून काडलेले आनी फकत युकरिस्टीक मिनिस्टर्स न्हू, आमकां सगल्यांक विचून काडल्यात सेवा दिवपाक. देखून वेगवेगळे जमे आमचे पवित्र सभेंत आसात, इगर्जेन वेगवेगळे जमे आसात. आमची इल्लीशी पासून सेवा आमच्यान थंयसर दिवपाक जाता आनी ती आमी दिता तेन्ना जण एकल्याक भोगतलें वय हांव जिवो फातर हे पवित्र सभेचो. हांव चिखलेचे पवित्र सभेचो जिवो फातर, हांव एक ऑल्टर सर्वर. हांव म्हजें वेदी सेवकाचें काम बरे भाशेन करता. आल्ताराची सेवा करूंक येता. जेन्ना शिकोवण दिता फादर तेन्ना ती शिकोवण घेवपाक येता जिवो फातर. वो हांव एक तरणाटो, हांव एक लेजन मॅरीची वांगडी, वो आनी खंयचेय संस्थेचो एक वांगडी, वो हांव एक PPCचो वांगडी, वो हांव एक कॅट मेंबर. जिवो फातर जावपाक पवित्र सभेचो तुका सयेक दिल्लो आसा. आनी जरी तर तूं कसल्याच खंयच्याच जम्यान ना, नाकाच त्यो भानगडी म्हणटा जाल्यार चिंतून पळय तूं जिवो आसा काय मेल्लो फातर. सयेग सगल्यांक आसा. सयेग आसा तो घे. कॅटिकिस्ट जावपाक जाता, वो
आनीक दुसरे वावर जायते भशेचो आसा. गरज आसा पवित्र सभेक. आमी परतून परतून उलो मारता जिवे फातर जावपाक मुखार सरात, कित्याक ही पवित्र सभा तुजी. दिस चर्च बिलोंग्स टू यू. आनी हें करता आसतना भाव भयणीनो, कोण आमकां वाट दाखयतलो? आमकां वाट दाखय, आमकां बाप दाखय म्हूण शिसांनी जेजू लागीं मागलोलें. पूण जेजू वाट दाखयता तेन्ना ही पळय ते वाटेन वच अशें सांगना. घे गुगल मॅप मारलो, मॅप घे आनी चलोंक लाग, हेंय म्हणना. खुद हांव वाट, आय एम द वे. शो मी द वे आनी नाका, आय एम द वे. म्हज्यांतल्यान जे कोण चलतात ते केन्नाच सांडचे नात, कित्याक हांव आनी बाप एकूच. आनी म्हज्यांतल्यान चलप म्हणल्यार कितें? म्हणल्यार जेजूचें कितें शिकयता तें समजप पयले सुवातेर, आयकूंक गरजेचें. आमी आयकूंक तयार ना जाल्यार समजचींच ना, समजना जाल्यार आमी शिकची ना, शिकोंक ना जाल्यार आमी तें पाळची ना. मागीर आमी मेलोले फातर, जीव नासलेले फातर कशे जावन उरतले. पूण जरी तर आमी ताचे वाटेन चलता म्हणल्यार ताचें आयकता, समजता आनी तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत घालता, जाल्यार आमी जिवे फातर जावपाक आमकां हो सयेक. जेजू म्हणटा हांव सोत. कसलें सोत? आयज फोटिंगपणां जायतीं चल्लेलीं आसात. आयज फोटोवप जायतें चल्लेलें आसा. मिसलिडींग जायतें चल्लेलें आसा. उत्सांबळाय करपाक ह्यो वेगवेगळ्यो ज्यो कारस्थानां चल्लेलीं आहात ह्या दिसांनी जायतीं आसात, आनिकूय येतलीं. आनी भोव करून 27 ह्या वर्साक एलिसांव जावं पासून आमच्या गोंयांत आनिकूय येतलीं. समजून घेयात तें बरे भशेन. आनिकूय येतलीं. काबार जावचीं ना. काबार केल्यार पासून मुद्दम तेच मनीस आनीक वाडयतले आनी तातूंत मागीर जायतीं जाणां बळी पडटलीं. गोंयकार बळी पडटलो, राग येतलो, राग शिजतलो, आनीक आनीक सोंसूंक जायना, चड जालें हेंचें, इनाफ इज इनाफ. उत्सांबळाय नाका. आनी हें सोत जेजू म्हणटा हांव सोत. जेजून भितर जरी तर हें सोत पळयलें जाल्यार देवाचो उपकार सारको बरे भाशेन दिसती पडटलो. आनी हांव जिवीत, सोत, वाट आनी जिवीत. जिवीत आमचें जिवंक जेजू सवें जरी तर आमी आसा जाल्यार आमकां आनीक आनीक जिविताची आड वचप जें आसा ताची भिरांत ना. जिविताचेर आड कितें येता? जिविताचें ऑपोजीट मरण. मरणाची आमकां सगल्यांक भिरांत दिसता. आमची भलायकी बिगडली, आमकां उपसय गडलो, रोखडेंच मरण दिसती पडटा. आय डोंट वॉन्ट टू डाय. म्हाका मरोंक नाका. मुखार म्हज्या काळोख आसा, वाट ओशीर आसा, तो तरणाटो भियेल्लो वचपाक. पूण जिवीत घेता आसतना ताका फकत एक दिवो दिल्लो आनी हो दिवो ताका आपल्या भोंवतणची वाट आनी तो वाठार दाखयता. जेजू जिवीत जाल्यार जेजू आमचे लागीं हेंच जिवीत दिता. दिसाच्या दिसाक आमी समजून घेवंक कितें घडटा म्हजे भोंवतणी, कितें घडटा म्हज्या जिवितांत. आनी हें जिवीत घेवन चलत चलत वता आसतना तो उजवाड काबार जायना. तो उजवाड चलत 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 वता तुज्या बराबर. जेजू बराबर आसा जाल्यार. तर भाव भयणीनो, आयज हे भेटेंत आमकां ही कृपा मागुया. आमच्या वेदी सेवकांक केरीत भाशेन ही कृपा मागुया. देवाचें उतर आनी मागणें आमकां ह्या जिवितांत फुडें व्हरता हें समजूंक, देवाचें उतर आयकूंक, जेजू वाट देखून जेजूचे वाटेन चलूंक, जेजूची वाट आमी शिकूंक. ती शिकनासतना चल जाल्यार जालें आनी मेळ्ळ्यार मेळ्ळें आनी जाता तेन्ना पळोवया हें न्हू. आतां थावन हीं आमचीं भुरगीं देवाचें उतर वाचूंक शिकतात, ताचें नियाळ करपाक शिकतात, तें आपल्या जिवितांत घालपाक शिकतात. आमचीं दोतोनीचीं भुरगीं हें शिकतात. तें शिकोवपाक संदेशकारांचो आनी आवय बापायचो कायदो तांकां शिकोवपाक जाय. आनी हें शिकयता आसतना एक आमचें म्हणणें चल्लेलें आसा, जितले जाणांक कॅटिकिस्ट जावं, फादर म्हाका कळना सारकी दोतोन. एक्चुअली लॉस दिसपाक जाय आसली हें म्हणपाक. म्हाकाच कळना फादर दोतोन. वाडलेलीं आसात, व्हडलीं जाल्यात, क्रिज्म घेतलो आनी आतां थोडीं लग्नूय जालीं, आनी तरी पूण जरी तर आमी म्हणटा फादर म्हाकाच कळना दोतोन. शीक, कळना जाल्यार. म्हाका दोतोन कळना देखून हांव दोतोन शिकोवपाक वचना हें कारण न्हू. पूण तुका आनीक कितें काम आहा, तूं पावना त्या वखदार, तें ओके कारण. पूण म्हाका दोतोन कळना जाल्यार लॉज, शीक, कळना तें. आनी तेन्ना ही वाट चलोवंक आमच्यान जातली. तर भाव भयणीनो, आयज हे भेटेंत ही कृपा आमकां मागुया. जेजू वाट, सोत आनी जिवीत हेच वाटेन आमी चलूंक आमकां देवाची कृपा मागुया.